तातूंत आमकां जंतू सांपडटा आनी त्या खातीर हें करपाकूच जाय आनी हें आतां कशें करप हें आमी आतां ठरयतले कारण आमी एनवायरमेंट मिनिस्ट्रीक बरयलां 70-30% हो प्रोजेक्ट आमी करता म्हणून 70% एनवायरमेंट मिनिस्ट्रीन दिवपाचे 30% गोवा गव्हर्मेंटान दिवचे 30% सुद्दां धरलो जाल्यार टोटल जो एमावंट जाता तो 1000 करोड जाता आमचो जवळ जवळ सो 30% ऑफ दॅट इज 300 करोड शेवट पयशे ते हे पयशे कशे उबे करप आनी कशे घालप हेंय आमकां पळोवचें पडटलें आनी त्या खातीर थोडो डिले जरी जालो हो प्रोजेक्ट वील कंटिन्यू अँड वी वील से दॅट दीस प्रोजेक्ट वील बी इम्प्लिमेंटेड स्पीकर साहेब EFC क्लियरन्स केन्ना जातलें कित्याक लास्ट जुलय 2012 जी मिटींग जाल्ली द प्रपोजल वॉज क्लियर्ड एंड सेंड फॉर EFC क्लियरन्स 7 मार्चाचे एक लेटर आसा 2012 वे लोन सँक्शन लेटर फ्रॉम हुडको एस्कॉम 233.47 crores was sanctioned, a loan sanction letter for Pororim constituencies and its surrounding areas in Bardez Taluka. Sir, म्हाका दिसता मेंबरान ह्यो विशय बजेट डिस्कशनान म्हणजे ताका सारकें एक्सप्लेनेशन दिवपाक येतले. स्पीकर साहेब म्हाका फक्त एश्युरन्स जाय केन्ना विदिन हाउ मच टाइम द टाइम फ्रेम दैट वी विल टेक अप लोन ताका जर तूं जाय हांव 5000 कोटीचे सँक्शन लेटर हाडून दिता बट देर इज इम्पॉर्टंट थिंग कितें हांव सांगता देर इज वॉट इज कॉल्ड एज टोटल फायनान्शियल लोनिंग सँक्शन ऑफ द स्टेट. सो एखादी बँक किंवा एखादे संस्था इतले पयशे दिता म्हणून आमकां घेवंक मेळटा अशें ना तें. आमचे अंदूचो आंकडो सादारण 1400 कोटी 1450 कोटीच्या आसपास आहा म्हाका एक्झॅक्ट खबर ना बट लेस दॅन 1500 crores इज द फायनान्शियल लोन्स वी इन्क्लुडींग ऑल कायंड्स ऑफ लोन SLR बॉरोईंग आसत मार्केट बॉन्ड आसत किंवा बँका कडच्यान प्रोजेक्टाक आसत तितले आसा. त्यामुळे जे पयशे आमी घेता भायले ते इज रिस्ट्रिक्टेड बाय दॅट पॅरामिटर एंड नॉट बाय द लोन सँक्शन ऑफ द हुडको. कारण थंय हुडको म्हणजे नाबार्ड हुडको आमी हांव तुका जाय इतले एप्रुवला घेवन दिता प्रॉब्लेम तो ना. प्रॉब्लेम आमकां कितले घेवपाक टोटल एलावड आहा पळय तो आसा. EFC फायनान्स एप्रुवल जे मेळून ना पळय ताजी एक कारण ते जे लोन ते मागतात पळय इवन ताका हाका मेळून ना अजून म्हणजे काल हांवें जे मेन्शन केला पळय तेंय मेळून ना ते आतां आमी प्रोसेसान आसा. तुजे आतां फुडल्या 2-4 म्हयन्यान ते प्रोसेसान घेता. प्रोसेसा शिवाय जर तूं दीत जाल्यार फायनान्स डिपार्टमेंट पळयतले तुका कितली पावर आहा पयशे घेवपाची ताज्या भायर वताले ते दिवचे ना एप्रुवल. सो दॅट इज द रिजन वाय इट इज स्टक अप. आय वील गेट इट ड्युरींग द रेनी सिजन. वन्स दीस मूव्स आय वील गेट दॅट ऑन द कार्ड. मान्य आसा स्पीकर सर फक्त म्हाका एश्युरन्स ऑन द फ्लोर दिवचे व्हॉट इज द टायम फ्रेम टू कमेंट्स. बजेटान सांगतो आनी एश्युरन्स कितें जाय इट इज अप्रूव्ड बाय द कॅबिनेट बजेट. 9 म्हयन्यान सांगला स्पीकर सर 9 म्हयन्या तितले पर्यंत म्हाका नायट सॉयल टँकर तरी दिवचे परवरी कॉन्स्टिट्युएन्सीक नायट सॉयल तरी टँकर दिवचे. नायट सॉयल टँकर ताका दिवपाक लाय. ऑनरेबल मिनिस्टरान आमकां 2 नायट सॉयल टँकर दिवचे कित्याक ह्या बिल्डिंगेन जे लोक रावता सर्वसामान्य लोक आसा. स्पीकर सर एकूच मिनिट सर्वसामान्य लोकांक परवडना कंटिन्युअस नायट सॉयल टँकर हायर करपा खातीर PWD मिनिस्टर म्हाका 2 नायट सॉयल टँकर दिवचे टू क्लियर इट टील द टाइम द प्रोजेक्ट स्टार्ट्स. सर ताजो प्रश्न आमी विचारांती घेता आनी नायल सॉयल टँकर आनी मुखार वचपाचो प्रयत्न करता. श्री विजय सरदेसाय. सर सिवरेज सिस्टमाचे इशू आसा म्हणून मातसो डायवर्ट करून ताजे पयलीं म्हजो एक क्वेश्चन आशिल्लो. क्वेश्चन स्पेसिफीक नॉर्थ मेन सिवरेज पायपलायन आन्सर दिल्ले आहा एडमिनिस्ट्रेटीव एप्रुवल मेळिल्लें आहा आनीक ताजे पयलीं हांव सरकाराचें अभिनंदनूय करता की एक सबसिडी स्कीम जी फातोर्डाक एक्सटेंड करूंक जाय आसली ती तुमी केल्या. म्हाका फकत जाय ही नॉर्थ मेन सिवरेज पायपलायन म्हणटा ती केन्ना रिप्लेस जातली. तुमचो प्रश्न परवरी मतदारसंघा पुरतो आसा. ना म्हजो ना प्लीज सीट. फुडलो प्रश्न हें सांगून ताचे पयलीं एक फक्त आंकड्याचें करेक्शन करता. हांवें एक आंकड्याचें म्हणजे प्रश्नाच्या उत्तराक दिल्ले तितले आंकड्याचे म्हाका मेमरी वयल्यान दिल्ले 1059 म्हणलेले. पोरूच्या वर्सा टोटल हांव वर्सां उलयता आसतना कॅलेंडर उलयता टोटल थेफ्ट आर 1108 रिपोर्टेड. ह्या वर्सा टोटल थेफ्ट रिपोर्टेड नाव दीस क्वेश्चन इज अप टू डेट बट अप टू डिसेंबर 2012 इट इज 910 which means there is about 18% dropped in thefts. फुडलो प्रश्न श्री प्रताप सिंग राणे. So I would like to ask question number 60. उत्तर जशें दिला तशें. I want to know from the honorable minister that these are acts
which are already passed. Land has been, which is with the evacuee, has been vested somewhere in 89. We passed a law saying that the evacuee property be vested in the tenants and the munkars. Now, as far as Maya is concerned, custodianaचे नाव न रावता थंय नाव आसा तें गव्हर्मेंट. Government is not supposed to see the Tenancy Act and Munkar Act is not applicable to the government. Now, will the government consider immediately removing these names from the occupants column, the name of the government, and put the name of the concerned occupant? Because the legally अत्यंत बरे विषय आमच्या ऑनरेबल ओपोजिशन लिडरान सांगला, कारण ह्याच विशयाचेर हांव प्रोसीड करतालो आनी त्या विशयाचेर जर हांव प्रोसीड जाल्लो जाल्यार बाय नाव वी वूड हॅव गॉट द सोल्युशन टू द इशू बिकॉज दे ऑटोमॅटिकली गेट कवर्ड अंडर हें टेनन्सी. पण प्रॉब्लेम असो आहा की मयान बरेच स्वाभिमानी लोक रावतात. तांचें म्हणणें आहा की आमकां इवॅक्यू कडच्यान हें नाका, टेनन्सी नाका, आमच्या अधिकाराचें तें दे आर नॉट रेडी फॉर दीस. हांवें विशय न्हय तांचें म्हणणें आहा की तो कोण, तो न्हयच जालें कोण. वेदर यू एग्री विथ इट ऑर नॉट, एटलीस्ट 50% ऑफ देम डोंट वॉन्ट इट फ्रॉम इवॅक्यू. ते म्हणटा आमचो अधिकार ताजेर जाय पूर्ण क्लियर. आमकां गव्हर्मेंट ऑफ गोवा कडच्यानूच जाय जाल्यार दिवची कशी. आतां ती कशी दिवची हाजेर काही अभ्यास चालू आसा. म्हाका दिसता मे म्हयन्यान आमी ताजेर सारके बसून एक प्रॉपर लिगल ताका सोल्युशन डिस्कसूय केला. तांचे कडेन 2-3 ऑप्शनां दवरलेली. तांच्यांनी बऱ्याच जाणां, पण तातूंत प्रॉब्लेम कॉम्प्लिकेशन कितें जाला, ही आतां केन्ना ना केन्ना तरी टेनन्सीचेर मेळटली म्हणून कांय जाणांनी इवॅक्यू प्रॉपर्टीचे पळय हाजेर घेताले, कितें म्हणटात ते आमी वर्साक काजू घेता ते पावणेचेर, ताकाय फेन्सां बी मारून हें केलें. हांव पयलींच सांगता ती मेळची ना. जी लोकांनी ओरिजिनल हें केलां आनी घराक जी जागो आसा ती मेळटली, आनी ओरिजिनल कोण टेनंट आहा पळय ताजो रेकॉर्ड आसा गव्हर्मेंटा कडेन, ती मेळटली. पण मागीर आतां कोण वता थंय कितें बांदता हाका स्थान मेळचें ना. ताका लिगल जें आसा तें मे म्हयन्यान आमी करून घेता विशय. म्हणजे फुडल्या विधानसभे पर्यंत हो प्रश्न सुटलो. डेडलायनान मे म्हयन्यान हांव घेता. डेडलायन इज नेक्स्ट असेंब्ली वीच वील हॅपन इन आफ्टर चतुर्थी इमिजिएटली. तो पर्यंत विशय मोकळो करून दवरता. श्री प्रमोद सावंत. म्हाका माननीय मुख्यमंत्र्यांक तेच सांगपाचें आसा की आतां थंयसर जी नवीन एनक्रोचमेंट जावपाक लागलेली आसा त्याच बरोबर जे फेन्सिंग हे मोठ्या प्रमाणात सुरू जाला. कारण फाटी फाटी आतां लिगलायज जातले हेज्या नांवा सकयल जो उठ तो सूट थंयसर झोपडी बांद किंवा थंय तार मार हे मोठ्या प्रमाणात सुरू केला. कारण गव्हर्मेंटान तेजेर आतां क्लॅरिफाय करचें ना जाल्यार हांव व्हेरी क्लियरली सांगता की गेल्या 2-3 वर्सां 4 वर्सां जेन्ना वातावरण परतें सुरू जाला की एकची जमीन आमकां मेळटली, मया भितर तुमकांय खबर आसा काही लोकांनी एनकरेज करपाक सुरवात केल्या. तांकां कोणाक अधिकार मेळचे ना, सगळ्यांक सोडचे पडटले. तारो ज्यो मारल्या पळय ताजो पयसोय बरबाद जातलो. वी वील रिमूव दोज एनक्रोचमेंट. हांव म्हणजे त्या बाबतींत म्हणजे ते 50 असले आनी 100 असले म्हणून चिंता न करता अशें कोण एनक्रोचमेंट जे कोण आपले पोन्ने रेकॉर्ड दाखोवंक शकता से अबाउट 8 years बॅक 10 years बॅक तांकां स्थान मेळटलें. आतां कोण पळय घुसता ताका सगळ्याक काडून उडयलो वतलो. माननीय मुख्यमंत्र्यांनी ते पोन्ने रिकॉर्ड जे आसा पळय थंयसले सगळे रेकॉर्ड सारके आसा, अवेलेबल आसा. त्यामुळे कोणें जर तूं केला एनक्रोचमेंट जाल्यार 1 वर्सा भितर तो विशय ताजो ना जातलो. ती चिंता नाल्यार गांवाक जागोच उरचो ना. एक्झॅक्टली रायट. मरे बरोबर आहा. ताच्या खातीर रिसर्वे टायपचें हें आसा तें बेगींतल्या बेगीन करून हो प्रोसेस लवकरात लवकर चालू करून हाजो सुटावो जावपाक सरकारान पुढाकार घेतलो आसा. बेगीन जावचें इतलेंच म्हजी विनंती. प्रश्न श्री अलेक्स रेजिनाल्ड. उत्तर छापील उत्तर दिला तशें. Speaker sir, I would like to know whether there is a post of, I have asked a question whether there was a post of a program officer in Director of Providoria. It is said no sir. And then I have asked next question, if not whether any person has been appointed as program officer in the department. It is said yes sir. Now whether this post is been granted approval, whether how this post was taken and why it was taken.
स्पीकर सर, पोस्ट घेवपाचें कारण जेन्ना प्रोविजोरियाची डिस्कशन जातालें तेन्ना अशें लक्षांत आयलें की प्रोविजोरियाच्या एज ओल्ड होमान अत्यंत दुर्दशा जाल्या आनी पेपरांनी प्रचंड मोठ्या प्रमाणाचेर बातम्यो आयिल्ल्यो की जाणट्यांची बी कशी हेंडसाळ केली वता, जाणट्यांक कशें निग्लेक्ट केलें वता, हाची तरेतरेच्यो बातम्यो म्हाका दिसता सगळ्या वर्तमानपत्रांनी फ्लॅश जाताले. आनी त्यामुळे देर वॉज नो प्रॉपर डायरेक्टर, देर वॉज नो प्रॉपर आशिल्ल्या स्टाफा कडच्यान तें सगळें मॅनेज जातालें जाल्यार प्रश्नच निर्माण जावचो ना, म्हणून प्रोग्राम ऑफिसराची नियुक्ती केल्ली. स्पीकर सर, तेश करून जायत डिपार्टमेंट आहात. Can we just go ahead and appoint somebody, whoever we want? That is one question. Second, there is a complaint in this case where the post has been that illegally a post has been appointed. Speaker sir, if you go to the records, I am not casting aspirations, but I am only putting one point ahead. Last time when lot of posts were advertised, a lot of posts were in fact announced, and that lot of posts just before the elections आमच्या गव्हर्मेंटान हें केल्लें आनी तेन्ना सगळे भ्रष्टाचार आनी सगळें करप्शन आनी कितें मग इश्यू जाले. मुगे एकूच म्हणणें, जेन्ना इफ यू गो टू द रिकॉर्ड, एप्लिकेशन डेट चीफ मिनिस्टरागे नोट आहा टू अपॉइंट ऑफिसर, देर इज डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट दॅट चीफ मिनिस्टर हॅज मेड अ नोट टू पुट दॅट अपॉइंट ऑफिसर. काय प्रॉब्लम ना, गायले म्हणून काय प्रॉब्लम ना. आय कॅन सी लॉट ऑफ कंपल्शन्स, वी आर ऑल्सो हॅव मेड मिस्टेक्स. बट मुगे कितें एकूच कारण की आमचे जेन्ना पोस्ट आहाय आमकां कितें इनजस्टीस, आमचे इतली पोस्ट आशिल्ले. हांव कितें म्हणटा, सगळे पोस्ट नाल्यार एटलीस्ट थोडे पोस्ट पुंगाल, कित्याक केले म्हणून काय प्रॉब्लम ना, बिकॉज सक्सेसिव्ह गव्हर्मेंट्स हॅव मेड मिस्टेक्स. We are here to not to especially make out or point out mistakes. We are here that new post can be done. Justice कोण न्ही. खरो म्हणजे तो विशय आमचो न्हय, पण तरी हांव ताका सांगूंक सोदता की मिस्टेक तो म्हणटा, कॉन्ट्री कोर्टान गेला त्या खातीर सबज्युडायस असल्यामुळे हांव सगळें सांगिना, नाल्यार ताका सांगतलो असलो मिस्टेक आहा काय कितें बरोबर आहा तें. सगळे जे कितें आवश्यक जितल्यो गजाली आसा पळय तितल्यो आमी तातूंत फरक केल्लो आसा. ताच्या पलीकडे हांव आतां उत्तर दिवंक शकना, कारण कॉन्ट्री एकटो गेल्लो आसा कोर्टान, ते कोर्टान ताका एन्सरां मेळटली, ताच्या नंतर तो विशय मेकळो जातलो. फुडल्या एसेंब्लीक विचार प्रश्न फुडल्या एसेंब्लीक, तोपर्यंत कोर्टांच्यान मेकळो जाल्लो आसलो. आतां तो सबज्युडायस असल्यामुळे तुवें जो विशय मेनटेन केलो पळय, मेन्शन केलो पळय, ताजेर हांव तुका आनी काय आतां व्हडलें उत्तर दिवंक शकना. प्लस तो हाचो प्रोविजोरियाचो प्रश्न न्हय, तो जालो एक विजिलन्साचो किंवा पुलिशीचो प्रश्न. हांगा प्रोविजोरियान मनीस अपॉयंट केला ही गजाल खरी, ती हांवें इन्फॉर्मेशन तुका दिलां. स्पीकर सर, हांवें कित्याक म्हणलें मिस्टेक जाली म्हणून? द मॅटर इज व्हेरी सिंपल. बिकॉज मिस्टेक जाल्यार तूं म्हणटा गव्हर्मेंट डज नॉट एक्सेप्ट दॅट दॅट इज मिस्टेक. गव्हर्मेंट हॅज टेकन अ डिसिजन विथ व्हेरी क्लियर मायंड ऑन द इश्यू. सो एंड सिन्स द मॅटर इज इन द कोर्ट, let us first finish the court matter. Subjudice gazal hanga discuss करपाक येना म्हाका. Subjudice question now. Let us stick to the question. I am sticking to the question. I am speaking to the reply. If you see whether the post of program officer in director of panchayat aha काय म्हणला ना म्हणला, whether appointed म्हणला yes म्हणला, h पॉइंटाचेर डिस्कस करूया. whether this can be appointed. हांवें परत सांगलें मॅटर कोर्टान आसा, त्यामुळे सबज्युडायस गजालीचेर विधानसभेन चर्चा जायना असो रूल सांगता. स्पीकर सर, ना जाल्यार हांव तुका सगळें सांगतो असलो. सबज्युडायस जी गजाल आसा, एनीथिंग विच इज बिफोर द कोर्ट, लेट कोर्ट डिसायड. After that we will discuss it. Speaker sir, but there is one issue there, because the post was not there. And it is appointed. There are so many departments which will have problems. We can't keep on going appointing people. Because if Chief Minister wants to do, let him do. No problem. Speaker sir, सरकारान जी गजाल केल्या पळय ती पूर्णपणे आपल्या अधिकारान केल्ली आसा आणि ताजे उत्तर फक्त हांव इतल्याकूच दिना की मॅटर कोर्टान असल्यामुळे म्हजो डिफेन्स हांव विधानसभेन सांगून फाल्यां थंय जो कोण विरुद्ध आसा पळय ताज्या हातान कोलीत दिवंक शकना, नायजाल्यार तो कोलती घेवन भोंवत आसता. प्रश्नकाल सोंपलो.